राज्यांतलो खण वेवसाय ठप्प जाल्ल्यान गोंयाक भयंकर आर्थीक फटको बशिल्लो आसा। खण अवलंबितांच्यो तर आयज मायनिंग सुरू जातलें, फाल्यां मायनिंग सुरू जातलें म्हूण नदरो लागिल्ल्यो आसात। केन्ना मायनिंग सुरू जातलें हो गोंयभर म्हत्वाचो प्रस्न। मजगतीं राज्यांतल्या खणी संदर्भांत मंगळारा एक म्हत्वाचो निर्णय आयला। राज्यांतल्या खणी संदर्भांतली गोंय सरकाराची फेरविचार याचिका सुप्रीम कोर्टान भायर मारली, अशी माहिती देविदास पांगम हांच्यांनी दिल्या। फेब्रुवारी 2018 सालांत राज्यांतल्या 88 लिजांचें नूतनीकरण रद्द करून खणी बंद करपाचो आदेश सर्वोच्च न्यायालयान दिल्लो। ह्या खण बंदी आदेशाचेर परत विचार करचो म्हूण याचिका गोंय सरकारान न्यायालयांत दाखल केल्ली। ह्या याचिकेचेर शुक्रारा न्यायमुर्तीच्या चेंबरांत सुनावणी जाल्ली, मात सुनावणेचो निवाडो उघड करूंक नाशिल्लो, राखून दवरिल्लो। मंगळारा राज्य सरकारान दाखल केल्ल्या फेरविचार याचिकेचेर सुनावणी जाली। सुनावणेंत गोंय सरकाराची याचिका सुप्रीम कोर्टान भायर मारली। ह्या याचिकेचेर 17 मार्चाक सुनावणी जावपाची आशिल्ली, पूण ती जावना। 7 एप्रिलाकय ह्या याचिकेचेर सुनावणी खातीर आसपाव आशिल्ले, कोरोनाक लागून तेन्नाय ती जाली ना। तशेंच 6 जुलयाक व्हर्च्युअल पद्दतीन ह्या याचिकेचेर सुनावणी जावपाची अपेक्षा आशिल्ली, मात तेन्ना ती जावपाक शकली ना। मंगळारा 20 जुलयाक ह्या याचिकेचेर सुनावणी जाली। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट।